येता त्या आठवड्यात हें काम चालू जातलें आनी जो ट्रॅक पिड्ड्यार जाला तुमी आतां पळयला खूब कडेन जवळ जवळ 50% ट्रॅक पिड्ड्यार जाला. हो सगळो ट्रॅक आमी नवो घालतले. 1 म्हयन्यान आमी काम कंप्लीट करून हे जो ग्रावंडाक पेंटींग जाय आमचो एम आसा येता ते दिवाळेक हो ग्रावंड पेंटींग जावन जो दिवाळेचो वार्षिक कार्यक्रम आसता आमचो श्रीकृष्ण पुजन कार्यक्रम तो मोठ्या दबाज्यान ह्या ग्रावंडार जावचो अशें हांव श्रीकृष्णा कडेन महालक्ष्मी कडेन मागतां. हो ग्रावंड जसो बांदोडकारांक आसा तसोच तो फोंडेच्या लोकांक आसा हें सगळ्यांनी समजुचें. हें काम बरे तरेन फुडल्या 3 म्हयन्यांत कंप्लीट करपाचो मनोदय व्यक्त करता. बस स्टँडाचें टेंडर आमी काडिल्लें आसा. त्या शिवाय जे हॉटमिक्स करपाक जाय ते येता त्या म्हयन्यांत म्हणजे नोव्हेंबर 15 तारखेच्यान हॉटमिक्स ओपन जाता. तुमकां खबर आसा आमी पाटो रामनाथी पाटो म्हणजे एक जुनें नांव ज्या कडेन पाट्यार म्हणटाले तो पाटो आमी कंप्लीट केलो आनी ताका जो कनेक्टींग रोड आसा अप टू वागदार तो रोड रिपेर काम घेतलां आनी ताजे एस्टिमेट जवळ जवळ 2 कोटीचो पास करून ते टेंडराची वर्क ऑर्डर ह्या म्हयन्याच्या एंडाक किंवा फर्स्ट वीक ऑफ ऑक्टोबर दिली गेली वतली आनी तें काम चालू जातलें.